केला मोच्या काजाराची खबर ऐकून जिवीत मोशे पिड्यार केले इतलो ते मोयणी आंकवार रावून अशे बाबा कित्याक उलयता आंकवार तूं उरला कोरे म्हाका लागून ते बाबा फाटल्यान हांव तुमची बोल तुमचे चिंतून पळय वेता बागोन तुका कासार पयणी आमी कोत्तात तेन्ना सांग तूं कित्याक जावूंक ना तो तुका धरलेली सोयरीकूय हाडलेली एकलोय चेडो तुका मानूंक ना असली उतरां बाबा तूं सांगत म्हणून तूं भाव म्हाका पडोंक ना म्हाका आंकवार धरून तूंय काजार जायत म्हूण सपनान हांवें चिंतूंक ना दाराचे भयणी म्हाका कांयच नाका काजार साहून हांव पोंगल्यान रावतलो मायकारींक तुका सोडून दिवचो ना सदांच खबरेक तुमच्या येतलो तर बाबा सोडून गेलो जाल्यार चलो तुज्या तोंडार मारतलो ते काय पुतांनी घर सोडला म्हूण मायच्या काळजाक दोगो बसतलो म्हजो फुडार भयणी मायचे आताना म्हजो फुडार हांवें चिंतूंक जाय तूं आंकवार भयणी रावता जाल्यार तूं राव म्हज्या हातान कसलोच ना उपाय हांव आंकवार रावोन मायक सांबाळटली ते पासत तूं भियेना काय तेग भाव म्हाका आसून कुळवेता म्हजी लासून माय तुमची कोरिया फुलबाय बंगल्यान व्हरोंक जातात जाल्यार मोचे बायले थंय विचारून पळयता बायलेन तुमकां बंगल्यान हाड म्हटल्यार बायकांनीक तुका व्हरोंक येता म्हाका तुमच्या सांगातान रावोंक नाका पूण तुजी उतरां आयकून वजाप जाता मायच्या सांगातान घरान रावोंक बाबा फुडार तुमचो पळोवंक रावता तोंडान तूं सुबेज म्हणून तूं आंकवार उरला आतां मायकूच घेवन घरांत राव हांव कासार जाता म्हूण तूं बेजार जाला जेतून काळजाक तुज्या पोट्टा जाव